नोवेनाच्या पयल्या दिसा बावतिस्म ह्या विशयाचेर आमी नियाल करतात. मानेवंत आग्नेल आपल्या बावतिस्मा वरवीं देवाच्या कुटुंबाचो वांगडी. बावतिस्मा वरवीं आमी देवाचीं भुरगीं जातात. देवाच्या कुटुंबाची वांगडी कशी आमकां शुभ वर्तमान परगटूंक आनी ते आमच्या जिवितांत वेव्हारांत घालूंक एक व्हड जबाबदारी आसा. मानेवंत आग्नेलाक 13 फेब्रुवारीची 1869 ह्या वर्सा अंजुंचे फिरगोजेंत बावतिस्म दिलो. ल्हानूच आसतना दोतोन शिकूंक ताका उमेद आसली आनी क्रिस्ती धर्माची जायती जाणवाय आसली. मागणे आनी त्यागी जिवीत खोलायेन वाडत गेले. क्रिस्ती जिवीत मानसुगेन आनी देखीन जिवन सगळ्या कश्टांक फुडो करूंक तो तयार जालो. येयात आनी देवाची कृपा अनुभवात. ह्या मिसाची इतेसांवा फामिलीक बरी भलायकी मागता पाट्रिसिया आनी रॉजर कार्वालो कलंगूट थावन. भुरग्यांचें देणें मागता डॉमनीक आनी सेलिका फेर्नांडीस राया थावन. फामिलीक बरी भलायकी मागता ब्लेजिया मास्कारेनस मारगांव थावन. दिनवासनेचे मीस भेटयता सेबी आनी आंजेला फेर्नांडीस बोरी थावन. फामिलीक बोरी भलायकी मागता फ्रांसिस्को रॉड्रिगीस जुवारी गोवा वेल्या. फामिलीक बरी भलायकी मागता लिओनीड फेर्नांडीस बाती थावन. ब्लाजियो आनी सोबीन रॉड्रिगीस जल्मा दिसाक बरी भलायकी मागता फ्रांसीस रॉड्रिगीस वास्को थावन. रॉफ्री फेर्नांडीसाक जल्मा दिसा बरी भलायकी आनी रॉयडनाक बरी भलायकी मागता पायसांव फेर्नांडीस माजोड्डा थावन. जल्मा दिसा बरी भलायकी मागता जुआंव रॉड्रिगीस मांदूर थावन. आयच्या तरणाट्यांक भेटयलोल्या नोवेनाच्या ह्या मिसांत पिलार संस्थेच्या गोवा प्रोविन्स हाचो प्रोविन्शियल फादर मॅथ्यू हो पिलार यूथ फॉर क्रायस्ट ह्या पंगडाच्या तरणाट्यांक हांकां घेवन हें मीस समारंभता. मानेवंत आग्नेलाच्या मजतीन तांकां कुडी ओतम्याची जायतीं देणी फावो जावंक आमी मागतांव आनी तांकां दिनवासतांव. सगळीं आमी उबी रावया. Soba, tumo soba, devan soba, tumo shiboy, Jesuam soba, ami Jesu ostogi, ami sogliye, deva utorai kotau tena, ami Jesu ostogie, deva utorai kotau tena, ami Jesu ostogie, divan soba, tu
तुमो सोबा देव आमचो बाप तुमो शिबोय जेजू आमचो बाप आनी आमी एक जेजू ओस्तोंगी आमी सोगलीं एक ताच्या नांवान प्रार्थितांव तेन्ना आमी एक जेजू ओस्तोंगी एक ताच्या नांवान प्रार्थितांव तेन्ना आमी एक जेजू ओस्तोंगी बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याची नावी सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. येवकार तुमकां सोगल्यांक मानेवंत आग्नेलाच्या नोवेनाक वांटो घेवंक. आयज नोवेनाचो पयलो दीस. विशय मानेवंत आग्नेल आपल्या बावतिजमा वरवीं देवाच्या कुटुंबाचो वांगडी. आयज आमी नियाळुया बावतिजमा वरवीं आमी देवाची भुरगीं ताच्या कुटुंबाची वांगडी म्हणटोच आमकां सोगल्यांक व्हड जबाबदारी आसा ताच्या कुटुंबाचे वांगडी कशें वागूंक. मानेवंत आग्नेलाच्या सुगुणी जिविता वरवीं कितें आमी शिकूंक शकतात. मानेवंत आग्नेलाच्या बियातिकी फासांव आनी सांताचो मान मेळूंक आनी तो आमकां देवा मुखार मोदेस्ती कसो प्रेरणा जावंक मिसा बलिदानांत मागुया. हेंच आमचें मागणें मनान धरून ह्या मिसा बलिदानान भाग्योतपणी वांटो घेवच्याक आमच्या अस्कोतायेचो आमच्या ल्हान ल्हान पातकांचो उगडास करून देवा लागीं आनी एकामेका लागीं बोगसणें मागुया. आनी सगलीं बाराबर म्हणुया. हांव पातकी सोदपदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव विसारून सांगता. मनाचेतून तोंडार विसारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत भाग्यो सदांच सांकवार मारे सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पदवेदार देव आमची काकलूत करूं, आमची पातकां भोगसूं आनी आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. प्रार्थुया. सर पदवेदारा सासणाच्या देवा, जॉर्दान न्हंयत जेजून स्नान घेतलें, पवित्र आत्मो ताचेर देंवलो आनी तो तुजो पुरबायचो पूत म्हूण तुवें सोबे माजार परगोटलें. उदकान आनी पवित्र आत्म्यान नव्यान जल्मलोल्या आनी तुवें आपणायलोल्या तुज्या भुरग्यांक तुज्या गोपान तीर राव करपा दी. ह्या आमी मागता आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो तुजें सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेताय आनीक राजवट चलयताय सासणाच्या सासणाक. आमेन. भाग्यवंत पावलून गालेस्कारांक बरयलेली
चिटी वेलें वाचप. भावा भयणांनो, क्रिस्ता जेजूचेर भावार दवरून तुमी सगलीं देवाचीं भुरगीं. क्रिस्ता सोबें पवित्र स्नान घेतल्या तितल्यानूय तुमी क्रिस्ताक स्वरूपकार घेतला. जुद्यो आनीक ना, ग्रीक ना, गुलाम नात, स्वतंत्र मनीस ना, दादलो ना, बायल ना, तर क्रिस्ता जेजू सोबें तुमी सगलीं एक. आनी जोर तुमी क्रिस्ताची तर आब्रामाची सोसोत तुमी आनी भासावणे पोरमोणे दायजी. देवाचें उतर. जबाब. देवा म्हज्या देवा तुजी वाट पळयत आसा. सगलीं म्हणुया, देवा म्हज्या देवा तुजी वाट पळयत आसा. सुकी भूंय उदकाक रावता तेच पोरी म्हजो आत्मो ताणेला तुका देवा. म्हजी कूड तूं कोंत्रेकता पवित्र जाग्यार तुज्या. मोगाच्या देवा म्हाज्या दी म्हाका तुजें दर्शन. कालीस म्हजें आशेता. जबाब. देवा म्हज्या देवा तुजी वाट पळयत आसा. तुज पोदमी आनी मोहिमा रावता हांव पळोवंक बोगूंक. तुजो मोग जिवा परस हांव लेखतां म्हज्या देवा. म्हजे ओठ तुजी तोखणाय करतले निरंतरी. दिसान दीस तुका दिनवासतां हात जोडटां तुज्या नांवाक. जबाब. देवा म्हज्या देवा तुजी वाट पळयत आसा. पोटभर जेवलोले परी म्हजो आत्मो दादोशी. म्हजे ओठ मुरगोडटले तुजें किर्तन गायतले. आड पडला जाल्यार बाजेर तुजो उगडास करीत आसा. सगळी रात म्हजें कालीस तुजेरूच दवरलेलें दिसता. जबाब. देवा म्हज्या देवा तुजी वाट पळयत आसा. तूं जालोय सर्वेस्परा म्हजो एकलोच आस्कारी. तुज्या पाकट्यांच्या सावलेंत कुशालकायेन मुरगोडटा. हो पळय म्हजो आत्मो तुकाच तो चिटकून रावता. उजवो हात तुजो उबार. तूंच म्हाका दोयेन सांबाळ. जबाब. देवा म्हज्या देवा तुजी वाट पळयत आसा. उद्गाराक सगलीं उबी रावया. Soy, soy, soy. Sorbes porak, soy, 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 soy. Sorbes porak, soy, soy. Soy, soy, sorbes porak, soy, soy. Kuri baboy, kushi sogli. Surek wota, raulia rabi. Kitle bore, kitle sobin, sobin. Sorbes porak, soy, 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 soy. Sorbes porak, soy, 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 soy. Sorbes porak, soy, soy. Soy, soy, sorbes porak, soy, soy. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मातेवा पोरमोणे जेसू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. तेदना जुआवान आपणाक स्नान दिवचे खातीर जेसू गालिलिया तावन जॉर्दानाशी आयलो. पूण जुआव ताका आडायतालो अशें म्हणून, म्हाका तुजे कोडचें स्नान घेवची गरज आनी तूं म्हजे सरशीं येताय. पूण जेसून ताका असो जबाब दिलो, तें आतां आसूं दी. अशें करून जें देवाचे सगळे
सगळ्या तारणीक येवजणे प्रमाणे करचें आसा तें सगळें आतां पाळटलें हांव. तेन्ना जुवांव कबूल जालो. जेजू स्नान घेवन उदकांतलो भायर सरून येना फुडें अवचितूच स्वर्ग उगडलो आनी देवाचो आत्मो आपणाचेर पारवो कसो देंवून येता तो ताणें देखलो. आनी अकस्मात स्वर्गांतावन एक ताडो असो गाजलो. हो म्हजो पूत, सगळे अपुरबायेचो ताचेर आसा म्हजें धादूसपण. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमाने तुका क्रिस्ता. मोगाळ भावा भयणीनो, कार्लो अकुतीस हो एक भुरगो 15 वर्साचे पिरायेर पिडेक कॅन्सराचेर सापडून सोंपलो. फक्त 15 वर्साचें ताचें जिवीत. तोरूय आसतना 2022 वर्साक पाप साहेब फ्रांसीस हाणें ताका भाग्योत म्हूण पासारलो. हो आतांच्या काळा वेलो तरणाटो जाका जीन पेंट सेंट म्हणटा, जो कंप्युटराचेर आनीक सगळ्या आधुनीक काळावेल्या वस्तूचेर जायतो वावुरतालो. पूण ताचें मुख्य काम आसलें तो मोगान पडलेलो जेजूच्या आनी अदीक करून मिसाच्या बलिदानाक. आनीक तोच आपल्या उतरांनी जाणवायच्या उतरांनी सांगता, देवान म्हाका पवित्र स्नाना वरवीं पवित्र केला. म्हाका सगळ्या पातकांतलो धुला म्हाका नितळ केला. हांव देवाचो आनी देवाचोच उरूंक जाय. हांवें जेजूक आनीक जेजूकूच चिटकून रावंक जाय. म्हाका म्हजी माय मारिया बगर आनीक वस्तरी ना, ती म्हजी चड मोगाची माय. मोगाळ भावा भयणीनो, पवित्र स्नाना वरवीं आमी सगळीं देवाच्या कुटुंबाची वांगडी हो आयचो विशय. आतांच आमी शुभ वर्तमानान आयकलां, जुदेयाच्या वरोण्यांत जुआंव बातिस्त उपदेश दितालो आनी ताचो उपदेश कितें? जिवीत बदलात, कित्याक स्वर्गीचें राज लागीं पावलां. आनीक जुदेयाच्या प्रांतान जॉर्दाना भोंवतणी सगलो लोक आपूण पातकी म्हूण वळखून घेवन जुआंव बातिस्ताचो संदेश आयकतालो आनी ताचेशी येतालो स्नान घेवन, उदकाचें स्नान घेवंक. आनीक लोक सोत मानतालो, जुआंव बातिस्तान स्नान दिलें जाल्यार उदकाचें आमची पातकां देव बक्षिता. आनी त्याच जॉर्दान नदींत जेजू येता जुआंवाची स्नान घेवंक. आनी जे घोडेक जुआंव बातिस्त जेजूक पळयता स्नान घेवंक येता तो अशाप जाता. आनीक सगलो आकांतून इतलो मान जेजूक तो दिता आनी म्हणटा, तुवें म्हाका स्नान दिवंक जाय. तूं म्हजे कडल्यान स्नान मागता हें सारकें ना. आनी जुआंव बातिस्त आनी जेजू ताका समजायता, ताच्या स्नानाचो अर्थ ताका दिता आनी जुआंव बातिस्त ताका स्नान दिता. आनी जे घोडेक जेजूक स्नान मेवलें त्या घोडयेक पवित्र पुस्तक सांगता, सर्प उक्तो जालो, पवित्र आत्मो जेजूचेर आयलो पारव्याच्या रुपान. आनीक त्या घोडयेक एक व्हडलो आवाज जालो, ज्या आवाजान म्हणलें, हो म्हजो आपुरबायचो पूत, ताचेर
म्हजें सगलें धल्लोलें आसा. मोगाच्या बाबा भयणीनो, आमी सगलीं कातोलीक हांगा आसात तीं पवित्र स्नान घेतलोली देवाच्या कुटुंबाची वांगडी. आमकां सगल्यांक पवित्र स्नान मेवलां आनी त्या दिसाक पवित्र आत्मा आमचेर देंवून आयला हो आमचो भावार्थ. त्या दिसाक जावन आमकां सगल्या पातकांतले देवान बक्षिल्ल्यात हो आमचो भावार्थ. आनी त्या गोडेक जावन जशें देवान जेजूक स्नान दितना म्हणलें हो म्हजो आपुरबायचो पूत, आमच्या पवित्र स्नाना दिसाक हांव आनीक तूं देवाची पूत आनीक धूव जाल्यात. हें आमकां एक व्हडलें भाग. आमी देवाची पूत आनीक धूव. आमच्यान सोंपेपणी देवाक बापा म्हूण उलो मारूंक जाता. हें आमकां व्हडलें भाग, कित्याक आमी त्या दिसाक जावन देवाचे पवित्र सभेची वांगडी, देवाच्या स्वर्गीय राजाची वांगडी. पवित्र स्नाना दिसाक जायती देणी आमकां फावो जाली. आमच्या हातीन एक उजवाडाची वात दिली आनी म्हळें घे क्रिस्ताचो उजवाड आनीक आयज जावन तूं क्रिस्ताचो उजवाड जाव. आमकां धवी न्हेसोवन न्हेसयली आनीक आमकां म्हणलें तूं नितोळ आनी निर्मळ, पातकां मेकळो धवें फुल्ल तूं, आनी निर्मळपणाचें देणें आमकां फावो जालें. त्या दिसाक पाद्रीन आमच्या कानाक आनी ओंठाक हात लावन म्हणलें तुजे कान उक्ते जावं देवाचें उतर आयकूंक, तुजें तोंड उक्तें जावं देवाचो संदेश परगटूंक. देव आमकां काय बरें आपयता आपल्या जिवितान वांटो घेवंक आनीक आमी ताचे शिश्य जावंक. दुबाविरीत मान्यवत आग्नेलान पवित्र स्नान घेतलो तें आमी सुरवातेच्या उतरांनी आयकलें. ताच्या आवयन ताका आनी बापायन ताका इगोर्जेन हाडलो, ताका स्नान दिलें. आनीक जें आवय बापायक पवित्र स्नाना दिसाक सांगतात तें तिणें दुबावेरेत पुर्णपणी केलें. आनीक तिका कितें सांगलोलें, ह्या तुज्या भुरग्याक देवाच्या मोगान वाडय, ताका जेजूच्यो आज्ञा शिकय, ताका पवित्र सभेचो वांगडी कर, ताका पेल्याचो आनीक देवाचो मोग करूंक शिकय. आनी पाद यग्नाची आवयन तें आपल्या पुता सवें केलें. हें तिचो पूत गोवाय दिता. कसो? पाद आग्नेल आपल्या जिवितान सदांच नितळ निर्मळ रावंक वावुरलो. पातोक लावंक दिवंक ना, पातोक लावंक दिवंक ना दिना जावंक जायतो तो उपाय घेतालो. कुमसार जातालो, मागण्याक बसतालो, पवित्र संस्कारा मुखार वेळ सारतालो, पातकाच्या ताळण्यान पडना जावंक वावुरतालो, आपूण नितळ रावंक सोदतालो. पाद आग्नेल उजवाड जाता जेजूचो. उजवाड न्हूच उतर परगटून पूण आपल्या जिवितांतल्यान, आपल्या चालींतल्यान ताका लोक पळोवंक सोदतालो, ताचें आयकूंक सोदतालो, ताची देख घेवंक सोदतालो, ताचें जिवीत आपणावंक सोदतालो. तो उजवाड जाता. तो आपले कान फुलयता देवाचें उतर आयकूंक, तो आपलें तोंड उगडटा देवाचें उतर परगटूंक. तो पवित्र स्नान जेलो आपल्या जिवितान आनीक तो आतां भाग्योत म्हूण देवा बाबाच्या कुटुंबान बसलून आसा. आमी बाबा भयणीनो तीच देवाच्या कुटुंबाची वांगडी. आयज आमी ह्या मिसाच्या बलिदानांत इतलेंच मागुया, बापा म्हाका भाग्योत कर. कालो अकुदिसा भाशेन, मान्यवत आग्नेला भाशेन म्हाका भारत कर. आनीक हांव भाग्योत जावचे पासत ताळणेन पडूंक म्हाका दिनाका. म्हाका काळजीदारपण दी, म्हाका गोठाय दी, म्हाका पवित्र आत्मा दी पातका वेळें रावपाक. म्हाका तुजो उजवाड फाकोवपाचें कर म्हज्या जिवितांतल्यान, म्हज्या कोडण्यांतल्यान, म्हज्या उतरांतल्यान, सगल्यांक म्हज्या घरान, म्हज्या समुदायेन, म्हज्या शेजाऱ्या मदें वावुरतातूय शिकतातूय म्हाका तुजें उजवाडाचें कर. आनीक तुजें उतर आयकूंक म्हजें कान फुलय, तुजें उतर परगटूंक म्हजें तोंड उक्तें कर. हें आयज आमी ह्या मिसाच्या बलिदानांतल्यान मान्यवत आग्नेलाक फुडें घालून मागुया.
उबे रावया. आमच्यो गरजो आमी बापाक उबारुया. सोर्गीच्या बापा, आमचे पौत्र सोबे आनी भावार्थी कुटुंबान पासत आमी मागताव. मानेवंत आग्नेल बावतिजमा वरवीं पवित्र सोबेचो वांगडी जालो, तर ताचे वरवीं आमचे पवित्र सोबेचेर आशिर्वाद घाल म्हूण मागताव. भावार्थाचे यात्रेंत आमकां सगल्यांक देवाच्या मोगान चलोवन व्हरूंक पाप सायबाक आनी बिस्मांक तुजी जाणवाय आनी बरी भलायकी मागता. आमचे मागणे आयकून घे बाबा. आयच्या नोवेनाचो विशय मानेवंत आग्नेल आपल्या बावतिजमा वरवीं देवाच्या कुटुंबाचो वांगडी नियाळटा. हो विशय आमकां उटेजून जावं, आमच्या बावतिजमाचो उगडास जावं, देवाची भुरगीं कोशी जियोवंक. बावतिजमाचो साक्रामेंत आमकां मोलादीक आनी अर्थाभरीत जावं, आमी तो जेवूंक पावूं म्हूण मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बाबा. कुरपेवंत बापा, बावतिजमाचो साक्रामेंत घेतलोली शांतीन आनी सवस्थकायेन जेवूंक मागता. बावतिजमा वरवीं मेळ्ळोलो पवित्र आत्मो आमकां शांती, नीत आनी एकवट हाडूंक कृपा दिवं. आमच्या देशाचेर तुजो आशिर्वाद घाल आनी दर एक कुटुंबाक तुज्या बरेपणान बोर म्हूण मागता. आमचे मागणे आयकून घे बाबा. दयाल बापा, बावतिजमा वरवीं तुज्या कुटुंबाचे वांगडी कशे एकामेकाच्या उस्क्यान जेवूंक तुवें आमकां आपयल्यात. आमच्या समुदायांतल्या गरजेवंतां, गोरिबां आनी कश्टवतेल्यां पासत मागता. आमच्या दयाल आनी उदरपणा वरवीं तांकां सगल्यांक आदार आनी कुशालकाय मेळूं म्हूण मागता. आमचे मागणे आयकून घे बाबा. सोर्गीच्या बापा, मानेवंत आग्नेलाक सांताचो मान मेळूं म्हूण आनी ताचो भावार्थ आनी त्यागी जिवीत आमकां देख जावं म्हूण मागता. आमचे मागणे आयकून घे बाबा. भोव दयाळ बापा, ही आमची मागणी, ह्यो आमच्यो गरजो तूं मानून घे आनीक आमकां पवित्र कर. तुज्या कुटुंबाची वांगडी कर. क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमचे दोन हात उबारून सर्वेस्पराक भेटोवया. आमचे दोळे उबारून देवा वावर पळोवया. आमचे काळीज उबारून देवा काळजाक मेळोवया. ताच्या मोगा सारको जावं आमचो मोग भोगोवया. तुझ्या बरेपणा मोड्या सोऱ्या दाना सारकी रोखडीच जाता आमकां. जिवीत दिवपी काणा पिवना. आमचे दोन हात उबारून सर्वेस्पराक भेटोवया.
आमचे दोळे उबारून देवा वावर पळोवया आमचे काळीज उबारून देवा काळजाक मेळोवया ताच्या मोगा सारको जावन आमचो मोग भोगुया म्हज्या बाबा भयणीनो म्हज्यान तुमचें बलिदान सर पदिता देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हण मागात तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमी आमच्या नाक्या पौल सभेच्या देवान सर्वेस्पर मानून घेवंक स्वर्गेच्या बापा तुका ओपून दिता हांव ती देणी मानून घे मनशाची दया करून सगळ्या संवसाराची पातकां धुवन काडूंक ताणें आपल्या स्नानाच्या वेळार खुशी दाखयली आनी उपरांत कुर्सार आपल्या रोगताच्या स्नानान ती खुशी पाळ्ळी आतां ही तुज्या भुरग्याची भेटोवणी बदलोवन ताचो कुर्साचो यत्न जावं दी आनी तातूंत आमची पातकां धुवन वचूं दी आमच्या सोडवणारा जेजूचे नांवी सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवय आसूं आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्परांत उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया होय अशें आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदारा आनी शासनाच्या देवा सर्व काळे आनी सर्व ताय आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो आपल्या पास्काच्या गुटा वरवीं अजापाचें अजाप ताणें केलें पातकांतली आनी मरणांतली आमकां सोडवून हो व्हरतो मान आमकां जोडून दिलो विसून काडलोली कुला यात्निकी राजकुल पवित्र राष्ट्र आनी तुजी काशा पर्जा आमी जावंक पावल्या सर्व ताय आतां आमी तुजी कर्तृत्वा परगट करता कित्याक काळोखांतली भायर काडून तुज्या विचित्र उजवाडाक तुवें आमकां आपयली देखून आतां देवदूतां बराबर आनी सर्गीच्या सल दलबारा सांगाती तुज्या मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता Sorvespor tu Sorgani sosar Boga tuja voi poman sorgi Tuka soy Sorvespora cenami Yeta taka soy sorgi Tuka soy बापा खरंच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची सर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता जावं ते आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपले कुशेन कश्ट मारून सोसूंक वयच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिनवासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिनवासलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हातले पियात ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत पातकाचें बोगसाणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशा पासत तें वारतलें हें म्हज्या उगडासाक करात भावार्थाचो गूट परगोटुया आमी
आमी हो उदकांता आनी एकाशीतले पियेता तितले पावती तूं वैभवान येसू आमी तुझे मरण भोर कोटा बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कुडा रगत शेवताल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेली तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्योन बापा आनी फिलीप आमच्या गोंडी बापा आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बोरवासो धरून मेल्यांत ती आमच्या भाव भयणीची काकूत कर तांकां तुजे इस्तागोतीक मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजे पोलसोलीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्ताची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारी देवाची सांगाती तिचो पोती भाग्योन झुजे भाग्योन दोन दुतां आनी सर्वकालीन तुका मानवल्यांत त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. ताच्या सांगाताक तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याचे सोरवी त्या जेजू सांगाता त्याचे सुताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासनाक. सगळीं बाराबर आमच्या बापा म्हणुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडक आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगस आनी आमकां ताल्ल्यांत पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरमाशान ओतरेकता. तर आमकां तुजेर काकुतीन सोर पातकांतली सुटय आनीक सोर आकातांतली वाटाय. कित्याक राजमुर्ती पदवी आनी महिमा तुजी सासनाच्या सासना. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्म दुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकाचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे पोरमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो अशी येताय आनीक राजवट चलयताय सासनाच्या सासनाक. सुम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक माये मोगान शांती दिवया. संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर. देवाचे शेडे संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर. देवाचे शेडे संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. हे शेळीच्या जेवणाक आपयल्यात ते आमी सुभागी. सुम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका पावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली दी.
गोडीपोर आमी ओगीच रावन जेजू जो आमच्या काळजांत आयिल्लो आसा ताका आमी भेटुया, उलोवया. दोळे बंद करून आमच्या देवाक आमी मेळुया. प्रार्थया. खोनवाल्या बापा, तुज्या भुरग्याच्या जेवणात वांटो घेतल्या उपरांत
कालतेपणी तुजे लागीं आमी मागता आमी तुजी खरी भुरगीं देखून तुज्या भुरग्यांक सोबता तसलें आमचें जिवीत जावं दी. हें देणें आमकां फावो कर तुज्या प्रितवंत पुता जेजूचे नांवी. आमेन. बसूया. प्रितीच्या मानेवंत आग्नेलाच्या भक्तांनो, तुमकां सगळ्यांक येवकार. आयज पयलो दीस पयलें नोवेन तुमकां पळोवन आमी संतोश्तांव, देवाक आर्गां तुमची भक्ती पळोवन आमकां उत्तेजन मेळटा. कांय कळोवण्यो खेरी 3 पासत तुमच्यान मिसा ऑफिसान दिवंक जातात. नोवेनाच्या दिसांनी जरी तर कोण बावडत्याची मागणी करूंक सोदतात जाल्यार तुमी हांगासर साक्रिस्तींत येवन तुमची नांवां दिवची. पिडेस्तांचेर मागणें 2 मिसां उपरांत इगोर्जेन जाता. आमच्या ऑफिसा भायल्यान आमची क्लार्क बसलोलीं आसात. थंय वावरेड्यांचो इश्ट, पत्राची वर्गणी तशेंच फादर आग्नेलो कॉल म्हयन्याळांचे सुस्क्रिसांव फारीक करूं येता. हांचेर मानेवंत आग्नेलाच्या जिविताची जायती वळख मेळटा. तशेंच ताचे मजतीन ल्हान व्हड उपकार आनी देणी फाव जातात, ती परगट जातात आनी जायती कातोल खबर थंयसर मेळटा. ते खातीर इश्टाचें आनी कॉल मॅगझिनाचें सबस्क्रिप्शन वर्साक 250 रुपया भरून तुमी ही वाचपां थंयसर तुमी करूंक जातात. तुमकां कोणाकूय पांडालाचो खर्च दिवची खोशी आसा जाल्यार आमच्या ऑफिसांत दिवं येता. मानेवंत आग्नेला वरवीं देवान तुमच्या उदारपणाचेर, तुमच्या घराब्याचेर भरपूर आशिर्वाद घालूंक म्हूण आमी मागता. आमच्या पिलारच्या संस्थेंत पाद्री जातेल्यांक कोणूय स्पॉन्सर करूंक सोदता जाल्यार बर्सस डेस्क ह्या ऑफिसांत वचून तुमी मेळचें. गोवा प्रोविन्स हांणी आमच्याच संस्थेचें हो भाग जावन आसा. तांणी एक स्टॉल घातला जंय विक्रेक मेळटात झाडपाल्याची वखदां, तशेंच फादर गालेया हाचो बूक आनी टी-शर्ट्स. तेच पुरी आमच्या नागरावेली मिसावांतलो लोकान एक वारली आर्ट स्टॉल घातलेलें आसा. हांगासर मागता सगळ्या थंय तांकां तुमचो मोलाचो आदार तुमी दिवचो. आतां 2 खुशाल कळोवण्यो तुमकां हांव करता. 2020 आनी 4 2024 ह्या वर्साच्यो बायबल डायरी आयजूच सकाळीं रिलीज जाल्यात आनी कोणाकूय त्यो जाय जाल्यार बँड स्टँडांत तशेंच आमच्या पुस्तक शाळेच्या भायर एक ऑफिस घातलां, थंय तुमकां विक्रेक मेळटल्यो. आनी आतां ही निमणी बरी खबर. आमच्या माचयेर आसा फादर डॉमिनिक आल्वारीस. जायती जाण घोडीक तुमी ताका वळखतात आसतलीं. ताका वायस पोस्टुलेशन खात्यान म्हणजे आमच्या ऑफिसान जंय मानेवंत आग्नेलाचो वावर चलता ताका शांत करूंक आमी ताका विनंती केल्ली पाद आग्नेलाची कांय गायनां आनी एक सीडी काड म्हणून. आनी 2018 वर्सा कोवीड जावचे आदीं ही सीडी एके भाशेन ताणें तयार करूंक सुरू केल्लें आनी शेकी ती तयार जाल्ली, पूण कांय कारणांक लागून आमी ती रिलीज करूंक पावंक नात. तर आतां आमी ती रिलीज करतले आनी तुमच्यांनी ही सीडी एक सुविनीर कसो. हांव नकलो कितल्या जाणां कडेन सीडी प्लेयर आसतले, पूण तुमी ती एक सुविनीर कशी तुमच्या घरांत तुमी व्हरूंक जाता. ही सीडी विक्रेक आसतली बँड स्टँडांत तशेंच पुस्तक शाळेच्या भायर ऑफिसांत. तर आतां हांव मागतलो माचयेर आसलेल्या गोवा प्रोविन्साच्या वडिलाशी प्रोविन्शियल आमी ताका म्हणटा फादर मॅथ्यू तशेंच फादर डॉमिनिक आल्वारीस जाणें ही सीडी काडूंक जायतो तुकोस घेतला
हाका ताका सांगून ताणें ही गायनां काडल्यांत आनी बसयल्यांत बसूंक लायल्यांत रेकॉर्डिंग केलां जायतो तोकूस घेतला आनी आयज ताच्या वावराचो कोश्टांचो फोळ आमकां दिसता. ह्या सिडींत फादर पिटर कार्डोजो, सिएल्डा पेरेरा आनी खुद फादर डॉमिनिक आल्वारिसान आनी दुसऱ्या गायकांनी गायनां म्हटल्यांत, एंथम्स म्हटल्यांत, तर आमी आतां ही तांच्या हातांतल्यान ही सिडीची उक्तावणी करूंक सोदता. हांव वायस पॉश्युलेशन खात्याच्या नांवान फादर डॉमिनिक आल्वारिसाक चडांत चड दिनवाशी हें काम ताणें पुरें केलें आनी आयज तें काम तुमच्या मुखार आमी दवरता. तुमी सिडी व्हरची, आयकुची आनी ताच्या वावरा खातीर आमी ताका एक ल्हानशी देणगी दिवंक सोदता आमच्या ऑफिसाच्या तर्फेन. कायताना फ्रांसिस्का रॉड्रिक्स केपें थावन आपल्याक मानेवंत आग्नेलाच्या मुजतीन मेळ्ळो उपकार सांगता. हांव मानेवंत आग्नेलाची भोगतीन म्हजो पूत जो ऑटोमोबायल इंजिनियरींग करूंक सोदतालो तो फादर आग्नेल आश्रमांत एडमिशन घेवंक सोदतालो हांगासर वेर्ना. ताका आनी खंयचीच कॉलेज नाका आसली. एडमिशनाक गेले उपरांत ताका शिकी जाय आसलें तेंच निमणें डिप्लोमा इन ऑटोमोबायल इंजिनियरींग हें सीट जें उरलोलें स्टेजीर चडटांच ताका हें सीट फाव जालें अशें ती सांगता. मानेवंत आग्नेलाच्या मजतीन ताका त्याच कॉलेजींत एडमिशन मेळ्ळें. उपरांत एका पेरंट्स टिचर्स मिटिंगान प्रिंसिपलान सांगलें की तुजो भुरगो बरो शिकलो जाल्यार ताका रोखडीच नोकरी फाव जातली म्हूण. कॅम्पस प्लेसमेंट आसतात थंयसर. हांव सदांच मानेवंत आग्नेलाशी त्या उपरांत मागतालीं म्हज्या पुताक ताच्या नांवाच्या कॉलेजींत शिकल्या उपरांत बेगीनूच नोकरी मेळूंक. शिकप सोंपलें. रोखडोच घरा आसतना ताका सराचो फोन आयलो, नोकरेक इंटरव्यू आसात म्हणून. ताचे पयले पास जाले आदले बॅचांतले जायते भुरगे थंय इंटरव्यूआक आयलोले. पूण ह्या सगळ्या भुरग्यां मदें म्हज्या पुताक इंटरव्यूआक सिलेक्ट केलो. आतां कुवेट एके बरे कंपनींत तो नोकरेक आसा. मानेवंत आग्नेलाक दिनवासता आनी बेगीनूच सांताचो मान फाव जाल्यार पुरो म्हूण मागता. आतां आमी सगळीं उबी रावन आमकां जायते उपकार वो आमी मागूंक आयल्या देवाशी तीन तेसावां मुखार घालून मानेवंत आग्नेलान आमची सगळी मागणी देवाक पावोवची म्हूण मागुया. तुमी हे मागणें म्हज्या सांगाताक म्हणोंक जाता. सोर पदवेदार देवा, आमच्या सर्गीच्या बापा, आमचे सोडवणे खातीर तुजी मांडावळ दिनवाशी मनान आमी वळखता आनी ह्याच खातीर तुज्या विचून काडलेल्या सेवका उद्देशी ओचऱ्या लेगून तूं करून दाखयताय म्हूण मानता. तुज्या पुताच्या पावलार आमी कशे परी चलूंक जाय हें दाखोवंक तुजो विस्वाशी सेवक मानेवंत आग्नेल एक नमुनो कसो आमकां दिलोय म्हूण तुका दिनवासता. आनी तुज्या पवित्र आत्म्याच्या उजवाडान
मानेवंत आग्नेलाच्या बागिवंत जिविताची देख आमी घेवंक पावल्यार पुरो म्हूण काळजांतावन मागता. तशेंच आतां मानेवंत आग्नेल तुज्या पुताच्या जेजूच्या अनंत बरी जिवितांत भागीदार जालो म्हूण दाखोवंक हो उपकार तुमच्यो गरजो देवाक हे वेळार सांगात. एक खुणा कोशी फाव कर म्हूण विनयता. आतां आमी मानेवंत आग्नेलाक बागिवंताचो मान मेळूंक मागुया. अगणीत काकुतीच्या देवा, सोरपोट पडून तुज्या पांयां सोडशी आमी मागता व्हडा विस्वासान तुजी कुशी आनी आमच्या बरेपणाक उपकारता जाल्यार मानेवंत आग्नेलाक सांताचो मान फाव कर. आमचे पवित्र सोबेचे इगोर्जेचे उगोट परगोटणे उदेशी मागता आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताचे नावी. आमेन. मानेवंत आग्नेल विनोती कोर आमचे पासून. कुमसारा आनी कावन्सिलिंगाक आमचे पाद्री बसलेले आसात. कोणाकूय कुमसार वा कावन्सिलिंग जाय तांणी थंयसर वचून करूंक जाता. आतां आमी शेवटाच्या आशिर्वादाक आमच्यो तकल्यो बागावया. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं आनी सर पोदेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. पिलार यूथ फॉर क्रायस्ट हांगा आसात तुमी जायतीं जाणां. म्हाका मदल्या घरा लागीं मेळात. पिलार पिलग्रीम सेंटर. Bye.